हळडणे एमपी लेड फंडा अंतर्गत चिल्ड्रन्स पार्क जाल्यार किटला ग्राउंडार एसएजी अंतर्गत जिम्नेसियमाचे आमदार ग्लेन टिकलो, आमदार जोसुआ डिसूजा आनी आमदार प्रवीण झांटयेच्या हस्तुकी उक्तावण जाले। ह्या सुवाळ्याक थळावे प्रशासकूय हजर आशिल्ले। अडेक्स गोवा खातीर हळडणेच्यान गौतम शिरोडकार। Two projects in this village of Kitla आज उद्घाटन झालेलं आसा। The gymnasium as well as the playground. The playground, I could see the children excited. The udghatan zala, they are ready to play, and it shows that children are still interested in playing outdoors rather than playing on their mobiles. And today it is such a need of the hour that we have outdoor activities for the children today, because we are in a digital era where सगळे जाण आमी आमच्या मोबायलार आसता. We need to encourage children to play outside. त्याबरोबर एक तुमचो जिम्नेजियम हॉला भितर आणि तुमच्या हांगा लोकल एक आनी तुमचे प्लेग्राउंडा बरोबर चिल्ड्रन्स पार्क सुंदरसो सुरू केल्लो आसा। आयज जोशुआ बाबान म्हळ्या भशेन आयज जसो टेक्नॉलॉजी बेस्ड एरिया आसा, आमच्या वेळार म्हाका याद आसा की आमी मुद्दाम हांव जिम्नेजियमान वतालो, पणजे जिमखाना जो आशिल्लो थंय वतालो आनी हांव सदां धांवपा वतालो, जॉगिंग करतालो। जोशुआ बाब तर अजुनूय जिमान वतात, आमचो तुमचो लोकल MLA सुद्दां वता। इट इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट टू टेक केअर ऑफ युअर हेल्थ इन दिस एरा। आयज आमी हे दोन उद्घाटन आज आमी केल्ले आसा। पयलें आमचे चिल्ड्रन्स पार्क अंडर MP लेड फंड्स, जावन आमचो ऑनरेबल युनियन मिनिस्टर श्रीपाद नाईक आनी ताका मोगन भाऊ म्हणटा तो आयज आमचे महोदय येवपाक आसलो, पूण कांय कारणां खातीर ताका ताजी कॅबिनेट मिटींग केल्ली आसलो। परमनंट म्हाका फोन केलो आनी म्हणलें ग्लेन बाब तूंच फुडें व्हर, आमदारांक घे आनी हें करून घेवचें म्हणून। आनी तोरी आसतना हांव सांगूंक सोदता की आमचे हिंदू क्रिमेटोरियम आमची इट्स इन द पायपलायन, आमच्या हिंदू क्रिमेटोरियम ऑलरेडी इन द पायपलायन, एंड ताका फक्त ते डिले आसले बिकॉज CRZ हेडुसी ते बी आमकां ऑलरेडी मेळिल्ले आसा। पूण हांव ताच्या फाटल्यान लागून आनी आमचो बाब सुरज आहा ताचो PS आनी श्रीपाद नायक आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर उलोवन तगडे आमी तें काम फुडें व्हरतले आनी ह्या टेंडराक आय विल ट्राय माय लेवल बेस्ट टू गेट इट इनॉग्रेटेड। आयज आमी जिमाचे आयज इनॉग्रेशन केल्लें आसा आनी हांगाले ह्या वाठारांतले लोक सारके पळयतात जिम केन्ना कॉमेस जातलो, कित्याक आयज काल सगळे जावन जाणटे नाणटे भुरगे एक्सरसायज करपाची एक उमेदीन आयिल्ले आसा। आमच्या बसस्टॉडार म्हाका दिसता खुबशे जाणां हांव तुमकां सांगलें जाता तुमी म्हणटाले बसस्टॉडचे उलयता, बिकॉज समटायम्स देर आर क्रिटिसिजम दॅट ही इज नॉट डुईंग एनिथींग म्हणटा, नॉक आसतना विशीं आमचे ऑपोजिशन उलयता। हांव ताका लागून तुमकां सगळ्यांक सांगूंक सोदता आमचो आमदार आमच्या भागाक खूब काम करता आनी ही इज द मॅन आय कॉल यू फास्ट ट्रॅक MLA एज फार एज डेव्हलपमेंट इज कन्सर्न। So thank you, our honorable MLA Glenn Suza Tiklo, for doing wonderful job in and around Aldana constituency.